दिव्यवाणी 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुवें तुज्या पुताच्या कुर्सा मोरणानी जिवनपणा मुखान आमकां नव्या जिविताचो भरवसो दिला. ह्या कुर्सावटे वेळार जेजूचे कश्ट, दूख आनी आटविटे आमी नियाळ करता आसतना आमचे जिणयेचे कश्ट तुका समर्पून दिता. कुटाम तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें. आज एक कुटाम जावन जेजूच्या कुर्सावटेच्या नियाळान भाग घेतना कुटुंबाचे कश्ट, बेजाराय भावार्थान स्विकार कर. जेजू सांगता समकोंक आमकां आदार दी म्हूण मागया. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणो आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. पयलेंच दिसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. आपल्या मिसा वावरांत सर्वांक बरें करीत गेल्या, सर्वांची पिडा गूण केल्ल्या जेजूक निमाणें फावो जालें क्रुसाच्या मरणाचें फर्माण. जेजू सोंसणीक जाता आनी सगळीं सोंसून मावून उबो रावता. आमच्या कुटुंबा जिवितान मोगांची येवंक सोंसणीकाय गरज, सोंसणीकाय सांबाळूंक आमकां कृपा मागया. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. दुसरेंच दिसांव जेजूच्या खांद्यार खोरीस दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कुरीस अकमानाचो आनी लज्जेचो गुर्त तरी जेजू वरवीं कुरीस जैताचो आनी बाच्यावेचो गुर्त जाला. जेजू बापाचे कुशे काल्तिमान घालून कुरीस मोगान स्विकार करता आनी कुर्साची वाट चलोवंक फुडें सरता. कुटुंबा जिवितान कश्ट, पिडा, सलवणी, समस्ये आसतलेच. जेजू बरी कश्टांची आनी कुर्साची वाट सोमकूंक तो आमकांय आपयता. आमच्या कुटुंबान जसचे पिडेचे कुरीस मोगान वावोवंक आदार मागया. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. तिसरेंच दिसांव जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू सगळोच नित्राणी जावन कालवारीची वाट चलोवन वेतना कुर्सा पोंदाक पडटा. पूण जेजू निराशी जायना, बागार उरता आनी कुरीस घेवन फुडें चलोवंक मेटां काडटा. आमच्या कुटुंबा जिणयेन तरावळ तरांच्या कुर्सा पोंदा आमी पडोवन कश्टाता. कुटुंबाक आदार जावन आसची व्यक्ती अवचित मरण पावतना, युवा जण वायट सवयांक बली जातना कुर्सा पोंदा पडिल्लो जेजू उठोवन चलोवंक तांकां प्रेरण जावं म्हूण मागया. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. चवथेंच दिसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. सिमियोन मुरगेक म्हणलीं उतरां, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीचे तलवारी परी तुजें काळीज पापसितलें. पूण मोरी देवाचे कुशे काल्तिमान घालता. आवय देवाचें एक उत्तीम देणें. कुटुंबान सर भुरग्यांनी आवयचो त्याग आनी वावर वडुकोन उपकारी मोन दाखोवंक आदार मागया. सोम्या काकूळ आमची कर. सदैव मये मागता उपकार खंयचय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचें. पंचवेस दिसांव सिरनसो सिमांव जेजू कुरीस वोवंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. आपल्या कुर्साचें वजन चड जातना कोणी नातिल्ल्या जेजू कुमक करूंक सिरेन गांवचो सिमांव मुखार सरता. आमचे मदें साबार कुटुंबां दिसाक एक पावटी जेवण नासता कश्ट जातात आनी भुकेतात. तांकां रावंक सारकें बिडार ना, न्हेसूंक आनी पांघरूंक ना. जर आमकां जेजून ग्रेस्त कांय भरलां तर ह्या कुटुंबाक आमी कुमक करया
आनी सिरेनाचो सिमांव जावन कुरपा मागया सोम्या काकूळ तामची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे सवेश ते वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता आमी तुका नमस्राणी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता आपल्या मिसावा उपरांत सोबारांची पिडा गुण कर दुखां पुसून पातकां बगसून समाधानेन तूं वस म्हणून सर्वांक बरें केल्ल्या जेजूक आज ताचे मुखामळ पुसूंक कोणी नान पूण वेरोनिका म्हणली स्त्री मात्र जेजू थंय दयाळ करणी आदरता कुटुंबांतल्या एका संध्याच्या वायट सवय वरवीं सगळें कुटुंब काळोखांची येतना त्या कुटुंबाची भेट कर तांच्या मुखामळांक जेजूचे मुखामळ पळोवन तांकां बुजोवंक कुरपा मागया सोम्या काकूळ तामची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे सातवेस ते सावन जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदाक पडटा आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता बापा म्हजी न्हय बागार तुजी खुशी जावं म्हूण जेजू कालवारीची कश्टांची वाट समकतना परत परत पडटा पूण बापान ताका दिल्लें काम संपूर्ण जावचे खातीर तो उठोन चलता मनशा सैमा वरवीं आमी पातक आदरता जाल्ल्यान कुटुंबांत एकामेकाक कोडी काडिनासतना कुटुंबाचें नांव पाड करिनासतना एकामेकाच्या बरेपणा खातीर आमी मागोवंक बरें म्हूण रस म्हूण मागया सोम्या काकूळ तामची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे रडोंक मेळया आमी सोमेस आपले मोरी आमकां पळयता येव रडया तिच्या सांगाता जेजू मकुर्सार काळटा आठवेस ते सावन जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्साच्या पयना वेळार जेजू एकसुरो जाल्लो ताची कूड काण नासतना विशेव नासतना अस्कल जाल्ली असल्या कश्टाचे परिगतीन जेजू आपणाक बुजोवंक आयिल्ल्या जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक म्हणटा रडा नाकात म्हजे पसत बगा रडा तुमचेच पसत आनी तुमच्या भुरग्यां पसत आमच्या कुटुंबान कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमची प्रतिक्रिया कसली आमच्या कश्टांच्या किसड कश्ट संवसारार लोक सोसून आसा म्हणलो विशाल मनोभाव आमचे थंय रस म्हूण मागया सोम्या काकूळ तामची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे नवेस ते सावन जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदाक पडटा आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वचन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणल्यार जेजूक आतां विशेव ना जाला जेजूच्या तिसऱ्या पडणातावन कुटुंबान वर्ते लिसांव शिकोवंक आसा कुटुंबान दादल्या स्त्रिये मदें मनस्ताप उपजतना सुकोवन पडतना एकामेका बगसून मोग कर देवबिरांतीचें कुटुंब बांदून हाडूंक साध्य जावचे खातीर मागया सोम्या काकूळ तामची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे दावेस ते सावन जेजूचे आंगोस्तूर काण ताका विणगो करतात आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता जेजूच्या कुर्सावटेच्या पैनार ताचे म्हणलें कितेंच नातलें बागार आसलो ताणें न्हेसलो एकच दोगलो तो दोगलो सयत शिपाई वांटून घेवंक चिंतात आनी ताका ते सोडती घालतात आवय बापायची सेवा करचें बा कोणाक लाबत बदलाक तांकां निराश्रांच्या आश्रयांनी हेरांच्या घरकामाक दडच्या भुरग्यां विशीं कितें म्हणचें वडिलांची जतन खंयच्या पुता दुवेन करची म्हूण सोडती घालच्या निर्भागी भुरग्यां खातीर मागया सोम्या काकूळ तामची कर सदैव मये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मिल्ल्या जेजूचे 11वें ते सावन जेजू कुर्सार खिळायतात आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता जेजूक आतां कुर्सार न्हिदयला म्हजी खुशी न्हय बागार तुजी खुशी जावं
म्हणून बापाचे कुशेक संपूर्ण कल्तीमान घाल्लो जेजू आतां कठीण कश्ट सोंसता. आपल्या भुरग्यांची वायट साल पळोवन रडच्या वडिलांनी सोंसणीक जावन तांचे बरे साली खातीर बरवशान मागोवंक ती प्रेरण जोडून दीत म्हूण दुखेस्त वडिलां पासत मागया. तशेंच विविध पिड्या कश्टांच्या उताय प्रायस्तां खातीर मागया. सुमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कणसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 12वें दिसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमया जेजू क्रिस्ता. जेजून कावणेतान कुर्सा पर्यंत आमचो मोग केलो. हो मोग संपूर्ण जावचे खातीर ताणें आपल्याच जिवाचें बलिदान कुर्सार भेटयलें. जेजू आमचे खातीर इतलो दुर्बळ जालो ताका जल्मोंक जियोंक आनी निमाणें मरोंक ही एक सुवात ना जाली. कुर्सार प्राण केल्लो जेजू म्हाका कालतेपण शिकयता. कुटुंबांत कालतेपण गरजेचें. भुरग्यांनी आवय बापाय कालती जावंक आसा. आपल्या वडिलां विरोध रावच्या तांचेर हल्लो करच्या भुरग्यांची जिणी परिवर्तना पासत मागया. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कणसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 13वें दिसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमया जेजू क्रिस्ता. आपल्या उस्क्यार जेजूची निर्जीव कूड घेवन आसता मोरयेची बोगणां दुखाची. पूण सगळ्या मनशाकुळाच्या पातकां आनी मोगा खातीर आपल्या पुतान भेटयलेलें बलिदान नियाळ ती संतोश पावता. कुटुंबांत देवबिरांतीन आनी मोगान वाडचीं आपलीं भुरगीं एका बऱ्या पावंडार पावतना आवय बापायक संतोश जाता. आपल्या भुरग्यां खातीर दीस रात कश्ट आनी दूख भोगच्या सर आवय बापायक तांच्या भुरग्यांचो बरो फुडार जोडसो पळोवचें भाग लाबोवन दी म्हूण मागया. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कणसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे 14वें दिसांव जेजूची कूड नेके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमया जेजू क्रिस्ता. कोल्यांक मांटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. म्हणलीं जेजूची उतरां ताका नेके पितना खरीं जावंक पावलीं. सर्गा संवसार असो दनितो तरी भुमी ताका एक सुवात लाभली ना. कोणाक अमानत करून दवरल्या फोंडान ताका नेके पिलो. आमी ह्या संवसारी रित्या हातांनी आयिल्ल्या आनी मोरतानाय आमी रित्या हातांनी पाटी वेतेल्या. भावार्थाची शेण सावळी नासता. मागण्याचें वातावरण नासता. संवसारी सुखा संभ्रमांत लोळोन गुलाम जाल्ल्या कुटुंबांनी देवाची बिरांत रास करून दी म्हूण मागया. सोमया काकूळ तामची कर. सदैव मये मागता उपकार कणसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचे कश्ट मरण नियळलेल्या आमकां कुर्साचे वाटेचो अर्थ तुवें समजयलोय. कुटुंबांत आमी सांगाता जियेतना तूं आमच्या सांगाता राव. आमच्या कुटुंबान दादल्या स्त्रिये मदें वडिलां भुरग्यां मदें ल्हाना मालगाड्यां मदें तुज्या बिरांतेचें वातावरण रास करूं. आमचीं कुटुंबां बागेवन कुटुंबां बरी कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गाळता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरिये गुरपेन बुरले सुम तुजे संगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पळजे कुशीचें दीस महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. संतोष बरीत काळजान आनी मोगा बरीत एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात थंयसर दोवाते
म्हजी नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदां तांची मोदेगा जेजूचे ते उतार आमकां प्रेम दिताले ताच्या नांवान आमी कितें मागलां तें मेळटालें संतोष बरी काळजान आनी मोगा बरी एकवटान भोवती आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरान. मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमचे ते समा घेवन हृदय घेवन हे मिसाचें बलिदान तुमी भेटयतात. तुमकां हर एकल्यांक बरो स्वागत. माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयतले सर भाव भयणी भक्तिकांक मोगाचो स्वागत मागता आसतना हरगां आनी ते साव पसोत मीस भेटयता फबी आनी जेस्री मेंडोन सदवा करतात. हरगां मीस दितात सॅन्ड्रा डिसिल्वा बँड्रा मुंबई कॅन्सर संपूर्ण कॅन्सर पिडा गूण जाल्ल्याक. अनिता फेर्नांडीस मेरा रोड मुंबई सोरायसीस पिडा संपूर्ण रितीन गूण जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. तशेंच देवान आपण केल्ल्या उपकारांक सांजुदा मोरफा लाभलेल्या बऱ्यापणाक अर्गां सावन मीस भेटयता रेवन पिरेरा मुंबई. तशेंच अर्गां आनी त्या सांग पासत मीस भेटयता पिया कैतन गोन्साल्वीस निकुठाम सिर्सी कारवार. तांचे इरे पासत आमी मागता आसतना जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो प्राचीत काळार आमी आसा सोम्याच्या मोगाचो अनुभव सोम्याच्या काकुळतीचो अनुभव करचो काळ. ह्या काळार ह्या नव्यानाचे मिसाक हांगासर येता आसतना देवाचें उतर आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक देवाचो उपेलाचो मोग आमी करून शिवूंक देवाचो आदार आनी कृपा विशेश करून ह्या संदर्भार मागून घेवया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत परिवांट घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. इतर काळ समनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. कळजंतावन दुखदन बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक पोंगायला एक क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे गती विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एक घडी बोरदोळे दांपया. आमच्या गरजां खातीर ते सांवा खातीर इराद्यां खातीर विशेश करून मागया. भुरगीं सगळीं परिक्षे तयार करतात परिक्षे बरोवन आसात त्या सर भुरग्यां खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. तांची परिक्षा बऱ्यान बरोवंक जाणवाय गिन्यान चुरूकाय सगळे फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा मगे जुता देव या तुज्या धर्मदुता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर. आनी अशें आख्या प्रेतमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अजरिया उज्या मदें उबे रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें तुज्या नांवा खातीर आमकां सदां काल सांडिनाका
तुजो खरो रद्द करिनाका. तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर, तुज्या सेवका इजाका खातीर, तुज्या भक्ता इस्रायला खातीर तुजी काकूळ तूं आमचे वयर काडिनाका. मोळबाच्या नेकेत्रां सारकी आनी दर्यावेळेच्या रेवे सारकी आगांनी संतत तुवें तांकां बसायली. सोम्या आमी आतां सगळ्या राष्ट्रांपाच ल्हान जाल्या. आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वे वयर आज लोक आमची बेपरवा करता. ह्या काळार आमकां कोणूच फुडारी ना, प्रवादी ना, राई ना, होम ना, यज्ञ ना, अन्न बली ना, धूप ना. तुज्या मुखार प्रथम फळां भेटोवंक आनी तुजी कृपा जोडून घेवंक जागो ना. तरी दुखेस्त काळजान आनी कालत्या मनान आमी येता. आमचो स्विकार कर. बोकरांच्या आनी पाडयांच्या वा हजारांच्या हजार पोस्तू शेळयांच्या होम बलयां भाशेन आज आमचें बलिदान तुका मानो. सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विश्वास दवरतात तीं केदींच लजेक पडचें ना. आतां आमी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करता, तुजी भिरांत धरता आनी तुजे मुखामोळ सोदता. आमकां लजेक पडोवंक दिनाका. बगार तुज्या दुलोबायेन आनी तुजे व्हड काकुळतेन आमकां चलय. देवाचें उतार हें देवाची वडणूक. तुझे काकुळते उगडास कर सर्वेस पोरा. तुझे काकुळती सोगडास कर सर्वेस पोरा. तुझो वाटो म्हाका वळखून दे सर्वेस पोरा. तुझे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सताचे वाटेर म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. देखून दीस रात तुजेर हांव विश्वास दवरनासा. तुजे काकुळती सोगडास कर सर्वेस पोरा. उगडास कर सर्वेस पोरा. सुरवेर तावन तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदेंच विसरनाका. पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकाचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुझे काकुळती सोगडास कर सर्वेस पोरा. तुझे काकुळती सोगडास कर सर्वेस पोरा. वंदन तुका क्रिस्ता मैमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता मैबे बरीत राया. आतांतर म्हणटा सर्वेस पोर सगळ्या काळजान मुजेशी पाटी येया. कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदा. वंदन तुका सर्वेस्परा तुझे शुभवर्तमान प्रगट करून म्हजे ओठांनी काळीज तूं पवित्र करी. बरी राया.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो भगवंत मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या तवळ पेद्रून जेजू ससनी येवन विचारलें सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस जाय 7 पावटींगी जेजून जाप दिली 7 पावटी न्ही बगार 70 पावटी सर्गीचे राज्य अशें म्हणयेत एकरायान एक पावटी आपल्या साकरा लागचें लेख घेवंक कशी वेली लेख घेवंक धरलें तितलेंच करोडांनी ताका देवे आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातल्लें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलेले सकट विकूंक जाय म्हूण ताच्या दनयाची हुकूम जाली तवळ तो साकूर दनयाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो दनी साकराचेर मोवाळ्ळो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वसूंक सोडलो पूण हो साकूर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकूर ताणें हाका 100 रुपया देवें आसलें आनी ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिड्डून म्हळें म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर तवळ तो सांगाती साकूर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी सगळें तुजें हांव फारीक करतां म्हणून परती लागलो पूण हो साकूर आयकना जालो मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीस ताका आनी बंदेंत दवरयलो घडली संगत पळोवन हे साकरांक बोरसड दुखलें आनी जाली सगळी गजाल ताणें येवन आपल्या दनयाक कळयली तवळ दनयान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावन म्हळें नसत्या साकऱ्या तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ली बरी तुवें तुज्या सांगाती साकराची दया कर जाय आसली न्हय दनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसब्याच्या अधीन केलो आनी तुमी हर एकलो तुमच्या बाबाक काळजांत बक्षिनान जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सूख करता आमी मनशां न्ही सुखी घडतात पण आतां सूख करना देवातावन मात्र सूख घडना मनशांतावन सूख घडता ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು ಮನುಜ ಕಣೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣೋ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು मनुज कणो सूख जावचें सहज पूण ती सूख तिदवून चलचें मनशाचें जिवीत मनशापण तें बदकांत रावचें तें सुखींत जियोवचें सूख देखून मनीस सूख करतात मनशाच्या रचनेच्या सुरवेतान पळयलें जाल्यार मनीस तवळ तवळ सूख करता पातका धारता पूण देव तांकां बक्षून गेलो आदावन आनी हांवें सूख केली देवान तांकां बक्षिलें अवकाश दिलो कायनान सूख केली कायनाक ताणें बक्षिलें एक अवकाश दिलो परिवर्तन जावंक नोयेच्या काळार देवाक राग आयलो लोकांक ताणें नाश केलें जाल्यार नो एक अवकाश दिलो ताच्या संततेक एक अवकाश दिलो
पळया देव संपूर्ण रागार जावंक ना संपूर्ण मनशाक ताणें नाश करूंक ना नोएक आनी ताच्या कुटुंबाक एक अवकाश नोयेन सूख करूं ना म्हण न्ही नोयेनी सूख केल्लें पिवन पडलेलो तो नागडो नोये विणगो जाल्लो तो पिवन लोताच्या काळार लोकान सूख केल्ली लोक पातकी जाल्लो देवान उज्याक असो आनी गंधक असो पावस दान लोकांक नाश केल्ले पण लोताक आनी ताच्या कुटुंबाक देवान एक अवकाश दिलो जिवच्याक इस्रायल पर्यंत तवळ तवळ देवा विरोध वचून सूख आदारले अरण्यांत वा मरुभुमींत लोक आपल्या मायगांवा समकताना देवा विरोध मोइजे विरोध शिणू सारले लोकांक मोइजेक फातरावंक गेली आनी ह्या संदर्भात देवाक राग आयलो देवान विकाळ सोरोप धाडले तरी देव मोवाळ्ळो पितुडीचो सोरोप उबारलो आनी तांकां बाचावी दिली सिनाई पर्वतार मोइजे गेलो मोइजे थंयसर 40 दीस मागण्यांनी उपास करून देवा तावन कितले उपादेश 10 उपादेश 2 फळयांनी घेवन आयलो आनी येता आसतना वस्सू लोक देवा तावन मान्नकान स्विकार केल्लो देवा तावन कडपांतलें उदक पियेल्लो देवा तावन ताणें सुकण्या मुखांतर मास केल्लें देवा तावन रातच्या फरार उजवाड असो खांबो आनी दिसाच्या वेळार मोडांची खूब जाल्ल्या त्या देवाक ताणीं विसरलीं इजिप्तान फारावाच्या हाताखाल कश्टान आसलेल्या ह्या लोकांक कितचें दूख आनी कश्ट पळोवन देव बिरमोतीन ह्या लोकांक त्या गांवांतल्या आपल्या माय गांवा काडच्या त्या योजनाक त्या बरेपणाक लोक लबदून रावंक ना लोक विसरलो आनी त्या देवाक तांणी तिरस्कार केलो बंगाराचें वासरू तांणी केलें आनी देवा आनी मोइजे मुखार त्या बंगाराच्या वास्त्राक आराधन करूंक लागलीं देव रागार जावंक ना देवान तांकां बक्षिलें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ही इस्रायल परजा देवा थंय जायती सूख 70च्या 70 फावटी देवा विरोध ती गेली पूण देव तांच्या रागार जावंक ना देवान तांकां बोगसाणें दिलें देव तांकां बोगसाणें दिता कित्याक देव कणवळो देव दयाळ आनी देव रागार जावंक सवकास कित्याक अपरमीत काकुळतीचें भंडार तो देखून त्या काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा म्हणलें किर्तन आमी गायतना मनशांनी केल्ल्या चुकीचो अपराध देवा मुखार आसा आनी तेन्ना काकुळतीचो भंडार देव आपल्या काकुळतीचो उगडास करून लोकांक इस्रायल परजेक बक्षिल्ले परी आमकांय बक्षितलो देखून हें बोगसाणें देवा थंय आसा आनी बोगसाणें आमी इजोवन घेवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता जेजू आयलो आमच्या मदें येयलो मनशान ताका तिरस्कार केलो जानवरांनी ताका वेंगलो पूण जेजू रागार जालो ना आमच्या गांवाक येनाका तूं आयला आमच्या गांवाक पनवती आपाशाकून तूं आमच्या गांवाक येनाका दया कर न्हू तूं आमचो गांव सोडून वच म्हणून ताका तिरस्कार केल्ल्या वेळार जेजू लोकांचेर रागार जावंक ना कुर्साय ताका जिवेशी मार ताका म्हणून ताका तिरस्कार केल्ल्या वेळार ताका जरबदांनी मारलेल्या वेळार ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सणसल्ल्या वेळार 3 किड्यांनी ताका कुर्सार उमकळिल्ल्या वेळार बरादी कुर्साचेर ही जडायाची कूड उमकळ्ळ वळवळून तो मरता आसतना ताका केणिल्ल्या ताका हिणसिल्ल्या ताका मारिल्ल्या ताका दुखयलेल्या ताका कोटोमोटी घाल्ल्या लोकांक ताणें बक्षिलें बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात ते स्नेणान ते बोगसाणें सोदातार तो रिवेंज काण घेतलो वा आगेन दवरतलो वा फारीकपण घेतलो देव न्ही कांट्याक कांटो दांताक दांत म्हणलें तत्व दोन जियेतलो देव आमचो न्ही आमचो देव कणवळो देव
मोवाळ मायपासी दुलो पाणी कणवाळो तूं सर्वे स्पोरा देवा. दुलोप आनी कणवाळो तो, दयाळ आनी काकुळतीचो सागर तो, ताचे व्हड काकुळतीचो उगडास कर सर्वेस्परा. तुज्या मनशा कुळाक बाचावी लाभय म्हणलें मागणें किर्तनगार करता. देखून आयच्या सुवार्थेंत पळया, आयच्या सुवार्थेंत जेजू कितें करता. पेद्रोक एक जाप दिता. पेद्रो येता म्हणटा म्हजो भाव म्हजेर सूख करी जाल्यार निरंतर कितले पावटी ताका हांवें बक्षीसय. कितले पावटी? 7 पावटी गी म्हण तो तूं सांगता. आनी जेजू म्हणटा 7 न्ही 7च्या 70 पावटी म्हळ्यार 24/7 निरंतर तुवें बक्षाणें दिवंक जाय. म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी घरांत जियेता, कुटुंबांत जियेता, आमी सूख करता गी ना? करता गी? आनी सूख केल्ले तेन्ना आमी बक्षिता गी? बक्षिता गी? सूख करता म्हणटा ना बरें संतोशान गमटी आलेली बक्षिता गी? रगड जाता बक्षिता. कोणाक बक्षिता म्हणलें सवाल हांगा आसा. कोण सूख करता म्हणलें सवाल केलें. म्हजो मनीस म्हजो पूत 100 पटी सूख करता जाल्यार हांव बक्षिता. केलें. एक घडी मात राग. म्हजी धूव सूख करता जाल्यार हांव कितलेय पोटी बक्षूंक तयार. म्हजी बायल सूख करता जाल्यार कितलेय बोटी बक्षूंक तयार. म्हजो घोव सूख करता जाल्यार कितलेय बोटी बक्षूंक तयार. म्हजी आवय सूख करता जाल्यार कितले बोटी बक्षूंक तयार. पूण म्हजी सासू माय सूख करीत जाल्यार क्वेश्चन मार्क. कितले पोटी? 1 पोटी बक्षी येत, 2 पोटी बक्षी येत, 3 पोटी. सो ते पोटी काणसुला दिजे नातल्यार घरा वचोवची कुळारा दोना भितर एक. पळया कोण सूख करता गे म्हणलें. म्हजी धूव कितले पोटी सूख करता हांव बक्षूंक रेडी. कांय प्रॉब्लेम ना. म्हजी धूव न्ही बक्षिता. पूण सून सूख करीत जाल्यार सून सूख करीत जाल्यार हांव बक्षूंक तयार आसा गी. कितले पावटी? 1 पावटी, 2 पावटी, 3 पावटी. अल्ली मलागिदे बिंदू. तें आसा क्वेश्चन. कोण सूख करता? पेद्रोन म्हळें म्हजो भाव सूख करता जाल्यार म्हजो भाव सूख करता जाल्यार हांवें कितले 7 पावटी बसचे गी. 7च्या 70 पावटी जेजून म्हळें. तेंत म्हजो पेलो सूख करी जाल्यार, म्हजो शेजारी सूख करी जाल्यार, म्हाका जायनातलो एकलो मनीस सूख करी जाल्यार, म्हजो दुस्मन म्हजो सूख करी जाल्यार हांव बक्षूंक तयार आसा गी. आसा गी. 100 नंबर डायल करचे. 100. हॅलो पोलीस स्टेशन. हांगा एकलो देव सर आसा ताका भितर घाला. पळया कित्याक आपणाचो मोग करतेल्यांक आनी हांव कोणाचो मोग करता तांकां बक्षूंक म्हाका कांय बेजार ना न्ही. थोडे पोटी कुटुंबांत घोव बायलांक कितले झगडटात, मारून पडटात. दुसरे आसा एकत गंडा एंडेरा जगाळा उंडू मलगोतानाका मात्र म्हणे गाद आसा पळय तशें. कितलीं जाणां भाऊ भयणी कितले झगडटात घरा, मारून पडटात, मागीर करता न्ही. कुटुंबांत हें सास ल्हान आसतना आमी कितले झगडटले. यो बा हांव आनी म्हजी भयण ते लंडन आसा मार्चेंत दोगां. पूण एक घडी मात अशें कुटुंबांत आसा. भाव भयणी मदें झगडचें, राग करचें, आवय भुरग्यां मदें, बापाय भुरग्यां मदें झगडचें, राग करचें, घोव बायले मदें झगडचें, राग करचें आसा. पूण आमी बक्षिता
काळें कितलें बेजार जाल्यार कितलें दूख जाल्यार कितलें मन दुखल्यार काळीज तुटल्यार बक्षीत हांव कितें आमची मनशां आमी तांचो मोग करता ती आमची आमी तांची दॅट्स ऑल पूण आमचो न्हय जाल्लो म्हजो न्हय जाल्लो म्हजी न्हय जाल्ली जर तर सुकरी जाल्यार हांव बोगसूंक तयार आसा गी बोगशी साईबा बोगशी कितले पोटी फादर 1 पोटी 2 पोटी 3 पोटी कितले पोटी बोगशीचे म्हणून पाद्र्या बागा सवाल करतात तुम्ही बोगसूंक तयार आहा ते तुम्ही बोगसूंक तयार आहा ते म्हणटात पळय देखून जेजूचे हांगा एक शिकवण आसा तुजो मोग करतल्याचो मात मोग करशी जाल्यार तातूंत कितें विशेश आसा आतां ते सगळी करतात चोरी करतात लुटकारी करतात गुंडाई करतात रावडी करतात करना ते कुनिगारी करना ते तांच्या बायलेचो भुरग्यांचो मोग करना ते करतात तातूंत काय स्पेशल आसा सगळे धर्मांत मोग करतात हिंदुवांच्यान ती मुस्लिमांचे सगळे मोग करतात कोण करना दॅट इज नॉट क्रिश्चियनिटी तातूंत स्पेशालिटी कांय ना स्पेशालिटी आसचें दुस्मानाचो मोग केल्ल्यान तुका कश्ट दितल्यांचो मोग केल्ल्यान तुका इजा दितल्यांचो मोग केल्ल्यान तुका तुजें नांव पाड करतल्यांचो मोग केल्ल्यान तुज्या विशांत नाका जाल्ल्यो खबरो घरन तुका दुख येतल्या तांचो मोग करतल्यांक स्पेशालिटी आसा न्ही गे हॉटलाक वचून मसाला दोसा म्हळ्यार नॉर्मल मसाला दोसा दितात न्ही गे स्पेशल म्हळ्यार ताका इल्लें दही ताका इल्लें मोव ताका इल्लें शेण पुरो घालून सुबीत करून दितात स्पेशल न्ही गे स्पेशल मसाला दोसा म्हणटा नॉर्मल मसाला दोसा नो प्रॉब्लेम सगळीं जी खातात हॉटलाक हेवटी हांव म्हज्या कुटुंबा सांगा आतां हॉटलाक गेलो हांवें म्हळें खालें खावंक जाय हांवें म्हळें पोळे जायचे म्हळें म्हजो बसो म्हणटा पोळे घरान ना ते खावंक हॉटला हेजे सदां हांवें पोळे खावन 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 परतून हॉटलाक पळे पळे गे म्हणटा म्हाका तो खाली स्पेशल सांग स्पेशल कळ्ळें गे काय जालें स्पेशल उत्तप्पा मुत्तप्पा तांदूळ पुरो आसा हॉटलांत ते का उत्तप्पा मुत्तप्पा आनी पुरा स्पेशालिटी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी जेवच्यात आसा देखून आमी पळया जर तर आमच्या दुस्मानाचो मोग करता आमकां दग दितल्यांचेर आमी आशिर्वाद मागता आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें न्ही शिराप मागता थंयसर स्पेशालिटी आसा थंयसर एक नवें सांव आसा नवें सांव आनी तें नवें सांव क्रिस्तांवपण क्रिस्तांवपण क्रिस्ताचें लिसांव तें नवें सांव क्रिस्ताचें लिसांव आनी तातूंत आमी जिवंक जाय तातूंत आमी जिवंक जाय जेजूक सिसांची वळख नातली मागीर वळख जाली शिपायांची वळख नातली ताच्या विरोधांची वळख नातली तांचो तो कूट मासोनी सैरो धैरोनी पूण जेजून तांकां बक्षिलें पळया दुस्मानाकय बक्षिलें जेजून कुर्सार हुमकळोन ताका म्हणटात देवपण पळया आपणाच्या मनशांक सूख केल्ल्यांक आपणाचें सूख केल्ल्या मनशांक बक्षुचें तें मनशापण पूण आपणाक दूख दितल्या दुस्मानाक बक्षुचें तें देवपण आनी तें देवपण आमचें तें रुता जावंक जाय हेच्या सुवातेन पळया एक धनी आसलो कारबारी ताचे लागीं मस्तू कामाचें आसलें ग्रिस्त मनीस ताणें थोड्यांक रीण दिल्लें आनी हे संदर्भार एकलो थंयसर रीण लेख तपासणी करता आसतना कोरडांचें देवें आसलेलो एकलो मनीस मनशाक दनया मुखार हाडलो कोरडांनी बड्या आसलेल्या मनशाक दनया मुखार हाडलो आनी हो धनी म्हणालो तुजें कितें देव आसा पुरा दी म्हजे लागीं कांय ना दनया म्हाका बक्षी म्हणालो तें जायना तुजें कांय ना जाल्यार तुजें घर आसा एक तुजी बायल आसा बायले एक तुजीं भुरगीं आसा भुरग्यांक एक कालेंकर म्हाका गुर्तू ना म्हजे पयशे हाड
पांयांक पडलो तो, पांयांक पडलो, रडलो, म्हणालो फादर 5 सेंट्स गरजचें. तेगा जाणां भुरगीं आसात, बायल हुशार ना, कितें करचें? हांव तें घर विकीन जाल्यार म्हजी बायल भुरगीं वाटेर पडटात. तुजे पयशे दिना म्हण न्ही हांव दिता, म्हाका इल्ली पुरसोत दी, कितें म्हणी कर ना, हांव तुका तुजे पयशे दिता. रडलो तो, पांयांक पडलो, धनियाक पळोवन बिरमो दिसली. हांसून दी बाबा म्हणी, तुजें रीण तुका फारीक करता, वच, टेन्शन करनाका, रडनाका, वच म्हणालो. ताजें रीण फारीक केलें, पुरा 1 करोड रुपये रीण फारीक केलें. हो मनीस संतोशान भायर येता आसतना ताका ताचो सांगाती एक साकोर मेळ्ळो, 100 रुपये रीण आनी काण गेल्ले ह्या मनशान. ताजे गोळो धरलो ह्या मनशान. 1 करोडाची माफी जोडलेल्या मनशान 100 रुपये रीण दिल्ल्या मनशाचो गोळो धरलो आनी म्हळें, म्हाका दिवंक आसचे ते 100 रुपये तुवें आतांत दिवचे. आनी तो मनीस पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हाका थोडी पुरसोत दी, काम ना म्हाका, काम ना. म्हजी बायल बिडी बांदता, बिडी बांदून मेळ्ळेले इल्लेशे पयशे आमच्या जेवणाक, आमच्या वखदाक समा जातात, इल्ली पुरसोत दी, तुजे 100 रुपया वाण दिता. ना 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 ना, तुका कितली पुरसोत दिल्या, आज दिता, फाल्यां दिता, फाल्यां दिता, परवां दिता, दिता दिता म्हणून तुवें म्हाका दिवंक गुत्त नाय. म्हाका गुत्त केलोय, देखून आज तुका सोडिना. म्हणून ताणें ताका धरलो, पुलिसांच्या हातांत घालो, पुलिसां कारणां मारयलें आनी जैलांत घालो. आनी ही खबर विस्तारली गांवांत, ताच्या कामाच्या घरा मदें विस्तारली. आनी ही खबर रायाच्या धनियाच्या कानान पडली आनी धनियाक भोव दुखलें. 1 करोड रुपये कर्ज रीण आसलेल्या मनशाक हांवें बक्षिलें, पूण ताणें 100 रुपये रीण आसलेल्या मनशाक बक्षूंक ना. आपया ताका, आपया, पळया बडी दिन मार केल्या, आपया. ताका वणडलो, अरे सायबा, 1 करोड रुपये रीण तुवें म्हाका दिवंक आसलें, तूं म्हज्या पांयां पडलोय, रडलोय म्हणून हांवें तुका बक्षिलें, पूण तुवें कितें केलें? 100 रुपये रीण आसलेल्या तुज्या एका भावा साकराक बक्षूंक तुका साध्य जावंक ना? कसलो कपटी मनीस तो, कसलो नीच मनीस तो, कसलो कठोर मनीस तो. तुका देवाचें बक्षाणें जाय जे, तुका पेल्याचें बक्षाणें जाय जय, तुका माफी जाय जय, पूण तूं हेरांक बक्षूंक तयार नाय. थोडी पुटी कुटुंबां तशेंच करता, कळ्ळें? पापायन म्हाका बक्षिजे, पुतान म्हाका बक्षिजे, आवयन म्हाका बक्षिजे, कळ्ळें? गोवान म्हाका बक्षिजे, पूण सुनेक बक्षूंक हांव तयार ना. पेल्याक बक्षूंक हांव तयार ना. असले चिंताप, असले चिंताप, स्वार्थ चिंताप. सूख कोणाची जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सूख सगळ्यांची जाता, बक्षूंची येसय. पळया, आनी तिच्या नौकरान कितें केलें पळया, 1 करोड रुपये बक्षाणें जोडून घेतलेलें ताणें, ओगडायलें पळय, ओगडायलें. केट्टा मेले बुद्धी म्हणटात पळय तशें ह्या कामाकाराची. ताणें कोडलेल्या पोंडांत तोत्त पडलो आनी धन्यान कितें केलें, ताचे हात पांय बांदा, काळोखाच्या कुडांत उडया, जैलांत घाला. पयशाक पयसो फारीक करी सर, पयशाक पयसो, 1 रुपये उणें ना, 1 पैसो उणें ना, पयशाक पयसो फारीक करी सर, ताका बंदेन दवरा. म्हळ्यार बक्षाणें मेळ्ळें, बक्षावणें होगडावन घेतलें, होगडावन घेतलें. जायते पोटी अशें तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी बक्षाणें मागताव, देवा लागीं बक्षाणें मागताव, पेल्या लागीं बक्षाणें मागताव. देवाचें बक्षाणें आमकां जायचें, पेल्याचें बक्षाणें आमकां जायचें, पूण हांव मात्र बक्षूंक तयार ना. जीव गेल्यार व्हडणी त्या मनशाक हांव सोडिना. पयसो पयसो कितलो करसले व्हडणी. तालूक कोर्टांत केस बीन जाल्यार डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत करतलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत विन ती जालें जाल्यार हायकोर्टाक घालतलो, हायकोर्टाक विन जालें जाल्यार हांव सुप्रीम कोर्टाक घालतलो. कितले करसले रे व्हडणी.
ओरड आनी करसल्यार ओडणी ताका मात्र सोडिना. पळया एक बुटी एक अशें घडलें. वांटे करतना एका भावाक 3 माड मेळ्ळे आनी एक 500 सेन्स जागो मेळ्ळो. तो जागो व्हडल्या भावाच्या घरा मुखार, व्हडल्या भावाच्या घरा मुखार धाकट्या भावाक 3 माड आनी त्या माडा सांगात एक 500 सेन्स जागो. व्हडलो भाव म्हणालो तें जायना, म्हाका तो 5 सेन्स जागो जायची. तो म्हज्या घरा मुखार आसा आनी तो म्हाका जायचे. धाकटो म्हणालो ना, म्हज्या बाबान दिल्लो म्हाकाच जायचे. ना बाबा, तुका हांव तुज्या घरा लागीं आसो म्हजो जागो दिता. तातूंत 8 माड आसात. 8 माड तूं खाण घे. 8 सेन्स जागो आसा. तुका म्हाका तूं 5 सेन्स 6 सेन्स जागो दी, 3 माड दी. कित्याक म्हज्या लागीं घरा आसा तें तुका आसा. तूं तुजें इतल्याक दवर म्हजें. ना ना ना, तें जायना. म्हज्या बाबान दिल्लो म्हाका जायचेत. कळ्ळें? आनी कोर्टाक गेले. ताणें कोर्टाक गेले. पळय ह्या 5 सेन्स जाग्याक तालू कोर्टांत धाकटो भाव जाल्लो. व्हडल्या भावान डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक गेले. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान व्हडलो भाव जाल्लो. धाकट्या भावान हाय कोर्टाक गेली. पळया आनी म्हळें कोर्टांत फैसल जाता पर्यंत त्या जाग्यार कोणेय वचोंक ना. कळ्ळें गे? माडाचे नार पडल्यार इंचेत काडूंक ना. कळ्ळें? पडले कोण कोणी सून धांवतालीं, तांकां ते येनात. नारळ काडूंक ना म्हळ्यार आपणान उदक घालता ते उदक येनात. तातूंत 2 माड मेले. एक माड उरलो, तो गडगडो पडून तोय मेलो. एक्की माड ना, खाली बोर जागो मात्र. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडीन तो जागो विकल्यार, तो जागो विकल्यार सड्ड म्हळ्यार 3-4 लाख रुपया मेळत. कळ्ळें गे? पूण दोगां भावांनी कोर्टाक 25-30 लाख रुपया गेल्यात. तसले 5 जागे काण घे ते 5 जागे. पूण जाल्यार ही बोगसूंक तयार ना तुज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. मिसाक वेता हांव म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आमी बोगसूंक बोगशिना जाल्यार आमची पातकां बोगसता ते नेवार बोगसनांत. कित्याक हांव बोगशिना, म्हाका बोगसाणें मेळना. हांव बोगशिल्यार मात्र म्हाका बोगसाणें मेळटा. एका टांकींतलें उदक भायर गेल्यार मात दुसरें उदक येता न्ही, पळय की न्ही? टांकींत खाली जाल्यार मात्र उदक येता. मुन्सिपालिटीचें उदक भरता टांकीन, नातल्यार तूं खालीच जायना उदक. भरलें भरून आसा जाल्यार दुसरें उदक येता येना. व्हळाचें उदक तशेंच दुसरें तावन उदक त्या व्हळाक वळल्यार मात्र उदक वळटा. दुसरें उदक आसलें उदक भायर गेल्यार मात दुसरें उदक येता. तुवें बक्षाणें दिल्यार मात्र तुका बक्षाणें येवचें. तूं दिनाय जाल्यार उडास दवरा म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. एक कुस्कूट बक्षाणें तुमकां देंवोन येना देवाचें. हांवें बक्षाण उदार जालो जाल्यार म्हाकाय बक्षाणें देंवोन येता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. पूण आमी कितें करता? बक्षूंक तयार ना. थोडे फावटी म्हणच्या पाद्रेपा शर्माव सांगूंक सुलाब, बक्षया पूण बक्षूंक कितले कश्ट कोत्ताय. कश्ट ना म्हज्या भाव भयणीनो. ती एक पळय बक्षाण्याची सीर आसा जाल्यार कितलेंय तूं कोणाक कितूकय कांय राग नातलेले मनीस आसात, बक्षूंक येतले मनीस आसात, तांकां दुस्मानी ना, बेजारी ना, कांय ना. नान म्हणना आसात. पूण थोडे फावटी कितें जाता, आमचो स्वार्थ, तो म्हजो मनीस न्ही, तो दुस्मान, तो होगे तशें म्हूण बगता जाल्यार मात्र आमकां आमचें थंय स्वार्थ आसा पळय, तो आमकां बगसूंक सोडिना. स्वार्थी जाता हांव तेच ना.
ते मुजे ती मुजी ते म्हजें तो म्हजो तो जागो म्हजो म्हाका जाय ताका जाय म्हळ्यार तशें चिंताप आसा जाल्यार हांव बोगसूंक तयार ना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणीन आयच्या सुवातेन पळया बोवा पुरबायचें ह्या नवकरान ताच्या नवकराक बोगसूंक तयार नासलो. देखून देवाचें बोगसाणें ताचें थंय येवंक जावंक ना. वळोन आयिल्लें बोगसाणें देवाचें बोगसाणें वळोन आयिल्लें ताचें थंय, पूण ताचें बोगसाणें दुसऱ्यान थंय वळोन वचोना. देखून तें बोगसाणें फाटीं गेलें. त्या मनशा थंय येवंक ना. बांदपास कस ताकान ताका मेळ्ळें. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हेच्या पयल्या वचपान ती बोवा पुरबान दानियल प्रवादी म्हणटा दुखेस्त आनी कलतें काळीज तुका मानवता देवा. म्हजें काळीज दुखेस्त कर, कलतें कर, बोगसाण्याचें कर, मोगाचें कर आनी तो व्हड सक्कडी बोगसाणें तुजें हांव देंवन येतलें. जेजू म्हणटा कितें तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. आमी मोग करता तेद ना, पूण आसूय आमच्या भुरग्यांचो मोग करतना आमकां आमची भुरगीं कितलींय सूख करून दीत, कितलेंय वायट करून दीत, कांयच बेजार नासतना आमी बोगशिता. कित्याक आमी तसो मोग करता? आमी मोग केल्ल्यान ते आमी बोगसूंक सदांच तयार जाता. देखून सांत पावलो कोरिंथीकांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 म्हणटा मोग बोगशिता. मोग कितें राग मोतीन दवरिना, मोग मर्यादे विणें चलना, मोग कितें सरना, मोग बोगशिता. आनी असलो बोगसाणेचो मोग आमचे थंय रुता जावंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. पान संको 135 C61. जीवन मुझे सोमिया ओरते नेणे मखा संसारिया पोइना जाओ ए करे बलिदा सर्वेस प्रसजिरस्तान संजुदार पडकेला तोंडा मध्ये लमजून ग्रम जीवित सोडलं सस्नाच्या सस्नाक देवाचा ईश्वरेस पर नेना बेटो कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मैमीक आमच्या नाका पयसुबीच्या हातावाक सरस्वर मानून सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा भगवंत दुजूता देवान आपणाका पयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. ते सडवण आमच्या इकळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां वरबाने बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीत तिरांनी गठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवी 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय.
सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा मग बाबडी नो पवित्र घडी आमी संभ्रमता जेजूचे मासांनी रगत जावन बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी हे घडी एकटी आमी मागता खंडीत आमी घेता बवर्तान बरवशान फातीनेन ह्या पवित्र रितीन ते वांटेली जावया बापा क्रुसूतून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुकुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतो सोंगूट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुरा जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या मासमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीक कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पौल आमच्या गोडी बापारी सगळी आसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणासोबर वस्तू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमर्या देवाच्या माया संगती ती सपती बागेवं झुजे बागेवं धर्मदुतां बागेवं जुतात देवानी सर्व कडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन देवालकचें बक्षणी जोडून घेवन तेंच बक्षणी हेरान ती वांटून घेवचें बरें मन कल तें काळीज आमचें ती रुता जावं दी म्हण सोम्यान शिकलेल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापा गुलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां तळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दे करुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्यान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाची सुमये जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबय आसूं माय मग सुगुर्त जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया
देवाची शिडी संसारची बाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसारची बाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसारची बाप करतले आमकां शांती दी. संजीवित म्हणून स्वामी जेजू ख्रिस्ताचे वाजा वदा होता पापाच्या कुशप्रमाणे पळयतात म्या साकारान संवसारांतून जिवीत दिली हे तुझे भोव पवित्र कुडे रक्तावरी सर म्हज्या कडेपर्यंत सर वायटांतलो म्हाका निवाल सदांच तुज्या ज्ञा पडून म्हाका आदार दी आनी तुजो सर्व कितें आमी दिंबी घालया पळया ही समरसा जिवंत देवाची शिडी आमी समेस्ताच्या मोगान मनीस भरून मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली मनशा कुळाचो विशेश मोग केल्लो आपल्या ओडका कोळतीन हर एका मनशा कुळाक बक्षिता तो आनी हें बक्षाणें एकामेका थंय वांटून घेवंक उलो दिता तो हे शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. तुका सेवच्या काळीजे हात्रेकता मोगाळ जेजू राया ही तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं घर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोज्या उंड्या रूपा तुकाच म्हाकारीताय मोचे आत्मीकाण तूं जाताय कुरपेची बी तूं लावयताय मोची जिणी नंदन करताय स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजान मोज्या काळजान येयल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान भरून आमच्या काळजान दोयला आमचे थंय राव सोमया म्हूण मागा अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू उगळप तुका सुमयान जेजू उगळप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमया वंदन तुका सुमयान जेजू तुका सुमया सर्वायटांतले विघ्नांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सर सुमया अपयांतले अवघडांतले आमकां निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू कालच्या दिसा सर्व अपयांतले विघ्नांतले अवघडांतले मरणादी पिडेंतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव करून आमकां राखून सांबाळिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया आयचो दीस पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयच्या दिसा ह्या पुंतळाक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आयच्या दिसा ह्या माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू तुवें केले सर बरेपणा खातीर
अर्गान तुका अर्गान तुका सुमयान जेजू अगळप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 प्रार्थुया भूमुगाळ बापा आमच्या देवा बागे उजुता देवाच्या जैतेवन मरणापासत ह्या नव्याच्या दिसा ओ संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोणी रक्तावरवी तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरापर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां खातीर करून दवर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. बशा मोगाच्या भवाना भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत मागता तुमची ते सवा इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी हांगासर येतात सांजुता देवा मुखांत तुमचे ते सवा दवरतात नव्यानाच्या आनी आराधनाच्या वेळार सुमया जेजू क्रिस्ताची बेसांवां मागोवन घेवंक तुमी अतिरिक्तात तुमची थंय ते सवा आमी उबारता सुमयेची भरपूर आशिर्वादां तुमचे सदांच आसूं दी म्हूण ह्या संदर्भार आमी मागता हर एका मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसर सक्रामेंत 10:30 वरांक मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन आनी दनपारां भक्तिकांक जेवण ह्या सर मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हड संख्येन ह्या पुंतळाक तुमी येया आनी सुमयाची बेसांवां जोडून घेया आमचे लागीं स्टॉलाक भेट दियात थंयसर बेंजेर केल्ले मीठ तेर उदक तशेंच बेंजेर केल्ले कोंतामेंतीन रेलिको इमाज्यो इत्यादी आसात कंतारांची पेन ड्रायव्ह आसात हे सगळे आमचे आत्मीक संगतींत आदार दितात आनी आत्मीक बरेपण जोड घेवंक कुमो करतात ह्यो सगळ्यो संगती भक्तीन वापरूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस्ट्रेपिडेक दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन ऑफिसांत मेळटात भुरग्यां पिडेक तशेंच गांठी दुखी गॅस्ट्रेपिडेक वखदां तेलां ऑफिसांत आसात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडा तुमची मिसां ऑफिसांत दियात थंयसर घेतात ते सवा ऑफिसांत दिवेत ना तर थंयसर पुंतळा तुमी पाटयेक घाला आनी खंडीत आमी समेस्तां तुमच्या त्या सवा खातीर मागता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्या सुक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणे आमी करता मंगळाराचे मात्रणी हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करून आयल्या बरें तुमकां राखोवं पडचें ना फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा पुणशेतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कांय तरी प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर कुशेचें दान तुमी दिवयेत तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी बरीं कार्यां कुमगार तशेंच जुबल्यो आनी एनिवर्सरी इत्यादी काजरां वा इतर बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळ सुगडा आस्करा जेवणाक कुमोग करा आनी खंडीत आमी समेस भक्तिकां तुमचे खातीर मागता येवच्या शनिवारा 18 तारीखेर सांजेर 7 तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत हांगासर जागरणेची रात आसा केल्या सोम्या आमचे मागणें आयक म्हणल्यार कुरपेची रात जागी रावन मागणें करूंक एक अवकाश सीस आनी जेजू थंयसर मोळ्यांत आसतना जेजू मोळ्यान मागतना सीस न्हिदोवन आसले आनी जेजू म्हणालो म्हज्या सांगाता जागे रावन मागणें करूं तुमकां साध्य जालें ना म्हूण तसो सारलो ह्या क्रिस्मसाच्या काळार आमी आसा जागरण करून आमची मागणी भेटोवया आनी म्हणया सोम्या आमचें मागणें आयकय आनी ह्या मुखांत्र कुरपेची रात आमची करून घेवया ही रात भुरग्यां खातीर युवजनां खातीर पिडेस्त आनी प्रायवंतां खातीर तशेंच कश्ट केल्ल्यां खातीर आमी समर्पण दिता देखून व्हड संख्यान ह्या राती जागरणाच्या राती वांटेली जावन आत्मीक बरेपण जोड घेवंक तुमकां आपोवणें दिता त्या राती हांगासर देवाची उतर परगट करूंक ही जागरणाची रात चलोवन व्हरूंक ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी रेतीर पंगड बांद्रा बाप अब्राम येसवडी दिरोक्तोर रेतीर मंदिर मुल्की तशेंच बाप श्री लोबो उडपीच्या देवस्तुतीचो निर्देशक तशेंच हांव आसतलो भाऊ विल्यम भाऊ मॅक्सिम तशेंच बाप स्टॅनी सगळे मेळोन ही जागरणाची रात आमी हांगासर चलोवन व्हरता व्हडा संख्येन येया आनी ह्या रातीचें बरेपण जोड घेया वेळार येया 7 वरां सुरू जाता देखून मागीर विकीन्स इगर्ज बरोवन जाता देखून गडाय करिनासतना विकी आयल्यांक इगर्जे भितर अवकाश नंतर मागीर हॉलांत आनी भायर वयर वचचें पडटा
देखून तुम्ही तुमची बसका बेगीन स्वीकार करचे. त्या राती पेजे जेवणाची मांडावळ आसा, 8 वरार पेजे जेवणाची मांडावळ आसा. देखून तुम्ही वेळार येवयेत, वेळार येया. आयलेल्या सदभक्तिकांक पेजे जेवणाची मांडावळ आमी हांगासर आसा करता. मध्यानाच्या च्याची मांडावळी आमी करता. देखून तुम्ही व्हड संख्यान ह्या राती येवन आत्मीक बरेपण जावन घेवंक तुमकां उलो दिता. हेचे दिसा जेवणाक कुमो केल्या. आज विशेष करून प्रकाश काब्राल सुरतकल, आल्बर्ट नोरोना किन्नीगुडी, पियात लोबो मुंबई, वॉल्टर डिसोजा लनफुलवाडो. हेच्या जल्मा दिसा संदर्भार आज वॉर्न आमकां दान जावन दिलां. विल्मा अल्मेडा तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तुमा समेज तांचेर मागता. तुम्ही कोणी आसा जाल्यार आतां मुखार येवचे, मानाची वात स्विकार करचे. हेचे दिसा जेवण तयार केल्लें नित्या दरवाडेकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर, गुरकारणीचेर, प्रतिनिधीचेर, वाडेकारांचेर आनी तांकां कोणें कुमो केल्या समेज तांचेर मागता. सुरस्पर देव ह्या उदारदानीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी सेवा दिल्ल्या समेज तांचेर भरपूर बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. पात्रून सांजुता देवा आमची पासोद विनती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूत विनती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूत विनती कर. नवेन तुमच्या बुकांनी थंयसर लास्ट पानार आसा. पान नंबर कितले गो? 426 पेज नंबर तातूंत आसा. तांदूळ काडा. प्रोजेक्टर इल्लेशे सामान आहा, देखून तातूंत काडूंक तुमकां उलो दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भाव भयणीनो, सर्गीं सोमसो मोगाळ बाप आमच्या मागणें आयकता. भगवंत जुता देव सर्गा राजा जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमच्या पासोत विनंती करता. सांजुता देव एर सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणें भेटयता. तुका निंदरम जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मागाक आमी आमचें मागणें मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीन मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचें मागणें आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा आपण निरंतर रोगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मरवतात. जेजू आमच्या बावर्त उदेशी तूं आतां करोस आमच्या मदें आसा हे म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें तें देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बागेवंत जुता देवाच्या विनवणेन तुज्या मारी बादुबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ही जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पाथिनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी ओगळाप सदां सर्वदा. आमेन. भगवंत जुता देवा लागीं मागणें. ह्या संवसारी जेजूचो सैरव आनी धर्मदोज नासलेल्या भगवंत जुता देवा, ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदर सोमवाळ मोग तूं जाणा जालोय. ताच्या सोडुणीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्त्री केलोय. बारीसकट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं कितें शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसोन ही म्हजी घर जाणो तुज्या पुणशेताक पत्तीनेन आयलां बश्यां. मोगळ भाव भयणीनो, तुमी जायतीं जाणां जायतीं तेसांवां विविध इराद्या खातीर निरंतर हांगासर घालतात. हांगासर तुमी घालतात, वॉट्सॅपार धाडून दितात, मेलार धाडून दितात, पोस्टा मुखार धाडून दितात आनी आमी सर्वां तुमचे खातीर मागता. आज जायतीं तेसांवां आसा तीं मागता आसतना ह्या तेसांवां खातीर तुमच्या तेसांवां खातीर विशेश करून आमी मागया. 16 जाणां काजरी जोड्यां भुरग्याचे तेणें फावोस हांवक, 23 जाणांक बरी भलायकी फावोस हांवक, 14 जाणांक परीक्षेन बरें करून शिकोवंक, कुरपा बेळोवंक, उडासाची सकत फावोस हांवक,
आनी बरें करून परिक्षा बरोवंक दोगा जाणांक फायनान्सांत गेल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या फाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरींतली दूख गूण जावंक एक उत्तर प्रयाच्या आवयक बुकू चिरवण गठाई आनी बरी भलायकी फोव जावंक एका भावान संपूर्ण आबाल पेले सोडलां ताजें जिवीत वर्त्या नंदन करच्या दिशेन ताणें वेट काडूंक दोगा बाबांनी कुटुंबा माया मोगान जिवंक आदार करपा फोव जावंक एकल्यांक कुटुंबाची संदे युके वचूंक प्रयत्न करते आसात तांकां तांचो जैत फोव जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे वेळार दिवंक तेका जाणाची तकलेची पिडा म्हणजे तकली पडापड मायग्रेन संपूर्ण रितीन गूण जावंक तेका जाणा आतां पांयाची गांठीची दुखी गूण जावंक तेका जाणाची शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एका सेकंड पीयूसीचे भुरग्यां परिक्षा बरयता ती परिक्षा बऱ्यान बरोवंक आनी ह्या परिक्षेनी उत्तीर्ण जावंक आनी बऱ्या कॉलेजीन ताका सीट मेळच्या इरेद्या बसोत एक MBBS भुरगो बरें करून शिकून पास जाला ताच्या फुडल्या मुखल्या शिकपांत जैत आनी यशस्वी फोव जावच्या खातीर चौगा जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जावंक चौगा जाणांक आमाल पिवण्यात सुडका मेळोवंक 8 जाणांच्या कुटुंबांत शांती समाधानांनी माया मोगो रास करूंक तेगा जाणांची कोर्ट केस वेगेन्सी त्यात जावंक 6 जाणां पांयांची आनी हातांची गांठी दोखी गूण जावंक 2 जाणांक हातीन धरिल्लीं काम बऱ्यान पंथा पावोवंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावंक 18 जाणांक बरी मौत शिकोवंक आनी जाणवाय मेळोवंक 4 जाणां वायट सोय सोण बरी जिणी जियोवंक एकल्यान धरलेलें सगळें कामां पंथा पावोवंक एकल्याच्या माडयेचे कृशी केल्ली ती बऱ्यान वयर येवंक आनी उदकाचे सगळे समस्या परिहार जावंक एकल्याची माठ मंत्रांत सुडका मेळोवंक एकल्याच्या पेंगटाक पडच्यो सगळ्यो केसोळ्यो त्यो निरंतर पडच्यो त्यो केसोळ्यो संपूर्ण रितीन गूण जावच्याक 4 जाणां जागो बरो आम्हाला विकून वसोवंक 6 जाणां गॅस्ट्रे पिडा गूण जावंक एकल्या भायर पडले सर्टिफिकेट वेगेन्सी मेळोवंक 2 जाणां तकली पडापड गूण जावंक 7 जाणांचे मोतयेचें समाधान तांकां फाटीं मेळोवंक एकल्याचें डिप्रेशनांत संपूर्ण सुडका फोव जावंक 12 जाणां BP शुगर नॉर्मल जावंक 2 दोळ्यांक बरी दिश्ट फोव जावंक एकल्याचें युट्रसान फायब्रॉयड आसलें तें नपेन्स जावंक एकल्याची युट्रसाची कॅन्सर पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याचे पिरियड्स ते नॉर्मल जायना म्हयन्या जायना आनी ती इम्बॅलन्स आसा ती सगळी निवारण सारकी जावंक आनी म्हयन्याचो स्राव नॉर्मल जावच्या इरेद्या बसत एकल्याचे वर्टिगो प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्याच्या भुरग्याक सुडाळ उलोवंक फावो जावच्या ते जावं खातीर तशेंच 30 आनी 9 जाणांनी 39 जाणांनी विशेष ते सांग पासून मागोवंक विनंती केल्या तांचे सांगात आमची मागणी आमची गरजो आमचे अत्रेक सगळीं च्या बापाच्या पांयां दडा सांजुदा मुखांतर भेटोवन दिता आसतना सर भुरग्यांचो उडास काडया तांच्या जाणवाय गिन्या पासून मागया आतोबारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया हालेलुया म्हटल्यार हालेलुया 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 मगळ समया सांजुता देव मुखांत उबारलेली मागणी तुका भेटोवन दिता आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय आमच्या मतीची चिंतना तूं जाणाय आमची आशा तूं जाणाय समया हे सगळे तुका भेटोवन दिता तुज्या वर्दयेन उडका कोळतीन आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल मागलेले सगळे फावो कर तुज्या बेसावनी आमकां बर समया हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मंदारशी हां म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबार दडोवन बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुज्या बसतले पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा संडलेल्या बरो तुमचे केरी देणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कंटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल मायपास ही नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून वर व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे समया जेजूचे महिमे वंदनाव तुजे मजतीन अदीक कधी परगटलेलें जावं आमेन मगळ बाबडीनो आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया
सांजुता देवारी फार लाभलेल्या बऱ्यापणाचो उगडास काडया जायते बरेपण सुमया जेजू मुखांत्र सांजुता मुखांत्र सुमया जेजून आमच्या जिवितान केला हे सर बरेपणाचो उगडास काडया ताका आमी अर्घां दिवया आयच्या दिसा ते रितीन एकल्याची कॅन्सर पिडा संपूर्ण गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याची सोरायसीस पिडा गुण जाल्ल्या खातीर 6 जाणां बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर 2 जाणांक भुरग्याचे काजारी जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर 12 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर 2 जाणांक UK वचोंकचे भाग फावो जाल्ल्या खातीर 6 जाणांक बरी विजा फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक इराक वचोंक विजा फावो जाल्ल्या खातीर एकल्या भलायकी वन भुरग्यां फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या फाटीच्या कण्याची कुशीची बरीची दूख गुण जाल्ल्या खातीर एकल्या उतर प्रायच्या एक बुक भलायकी गठाई फावो जाल्ल्या खातीर एकल्या भवान आमाल पिवले सोडल्या खातीर एकल्या 2 जाणांक UK वचचे भाग फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याची कुटुंबां संतोष माया मोगरा जाल्ल्या खातीर एकल्या हाती तरेन सगळीं कामां शाबित्यान पंदा पावल्ल्या खातीर एकल्याचे दिता म्हण बास एकल्याचे एकल्याक रीण फारीक करूंक कुरपानी सगळ्यात फावो जाल्ल्या खातीर तशेंच 20 आनी 8 जाणां मागलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दितात तांचे सांगात आमचे अर्घां गोंतया सर्गींच्या बापा पुता पवित्रात्म्याक आमी अर्घां दिवया हात बारया अर्घां तुका सुमया जेजू अर्घां तुका सुमया जेजू अर्घां तुका सुमया जेजू अगळप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू अर्घां जेजू अर्घां जेजू अर्घां जेजू अर्घां जेजू हालेलुया 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 मगळ जेजू तुवें केल्या सर बरेपणा खातीर तुका आमी अर्घां दिता तुजे ओडखा कुळतीन आमचे तुवें आशिर्वाद घालय तुजे ओडखा कुळतीन आमचे तुवें बिरमत पावली तुजे ओडखा कुळतीन आमकां तुवें बेसमानी भरले मागलेले सगळे फावो केले त्या बसो काळजांत हांव तुका आमी अर्घां दिता हांव समया अर्घां जेजू गळाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना पसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी वरांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त आमच्या भाव भयणीचे कश्ट करी आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या डाक्टर नर्सांक सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तां ताळल्या निपातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुझ्या मनी यादवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलाई कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थने सर्विगींच्या बापायचे दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सहत्या समाजारी कर्ण सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो करी आयकमचे प्रार्थने सर्गींचे बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मगळ बाबा गांवांत तशें बरें गांवांत फावो ते काम नासतना कुस्तू अंशा सर तुज्या भुरग्यांशी काकूळट कर तांकां बरें काम फावो करन तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने दयाळ बापा फावो ती जिणी संगाती मेळनासतना कुस्तू अंशा सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जिवनचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वीस बरा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची मेरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करन तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने आमची भुरगीं सर परिक्षे तयार करून आसात तांकां गिन्यान दी चिरूकाय दी पुडासाची सकत दी तांची परीक्षा धैर्यान फूड करूंक तांकां जायची सगळी कृपे देणी फावो कर म्हण मागता आयकमचे प्रार्थने आमची पृथ्वी भिरांकूळ वताच्या धगीन वळवळून आसा कश्टोन आसा जानवरां मनशां मनजाती सगळी कश्टोन आसात तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल वताची धाव उणी कर बरो पावस धाडून पृथ्वी सगळी थंड कर पिवच्याक जानवरां मनशां कृषी वेळ्याक सगळे उदक जायते फावो कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमया मरिये पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माय नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बद्देशिवेची बाळकां तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तो आमचे शके ते तुजे एका कुळतीचे आमचे वयर परती आनी पवित्र तुका दाखय हे देयळी हे मुगाडी तुला पियांकार मरिये प्लीज आमच्या भाव भयणी सुडास करया तांच्या बरे भलायके पासत आमी विशेष करून मागे त्रिंदजीची मजत मागून सांगात म्हणया महिमा तुका सरपदवे दरादे बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवचें धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता
कित्याक तूं आमच्या सकत मनशा सैम घेवचें तितलो लानवीक चलोय आनी आमची सरपिडा शिडा गुणगुरूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुजवंदरा कित्याक तूं आमच्या सरपिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या वकुडीच्या पिढीनी कष्टों ज्या तुझ्या साकरणेचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्या नगो नवो जीव दिवन शिवा बरीत कर अशें पथकांतली नितळ जावन पिडेशिड्यांतली गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुमयेचे नावी आम सुवादार आणि रसला सर्ग आणि सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया भोवदयाळ सुमय भगवंतांच्या बुजवंदरा तुजी मेद नातलेली दयाळ आमी मागतां पिडेशिडेन कुस्तूं ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सूख समजुणी मनावयत पयस करून एकामेका काळजांत बुकसून चिवूं तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्घ दिवन दीत जो चियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो. सर्वेस पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईक पासन आनी काकुळतीन वागूं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन. देवाचो एकलोच पूजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यंत आमचे संगात आसा तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन आनी तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते सर वायट भस्म रडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे व्हड उपकार. मगर बाबनीनो थोडी मिनटां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी करसिया सुमयेची बेसांवां सुमयेचें समाधान सुमयेची भलायकी आमची करून घेवया आराधनेचें गीत आमी गावया आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मोशा बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका मोशा जेसू महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका महिमा तुका ससना 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 महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 हालेलु हाथ उभारिया हालेलुया 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 हालेलु हाथ उभार परत हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हात भरभरात हालेलुया 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 अर्गान तुका समयांचे जोगळात तुका समयांचे ज्वारादान तुका समयांचे हालेलुया 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 ईश्वी वंदनी ईश्वी आराधने ईश्वी स्तोत्र शदल बल बल बलंदललय हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेसु उगलाब जेसु आराधन जेसु हालेलुया 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 बशा कीर्तन 140 आणि 8 म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कीर्तन 140 आणि 8 कितें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया आतुबान हालेलुया 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 पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कीर्तनकार म्हणटा सर्गात तावन सुरेस्पराची स्तुती करा सर्गात असलेल्या देवदूतांक तो म्हणटा आंज बडव्यांक तो म्हणटा सर्गात तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पर स्तुती सर्गात तावन जाल्या की ना केदाळा जाल्या सर्वेस्पराची स्तुती सर्गात तावन जाल्या की ना जाल्या की ना हां जेजू जल्माल्या वेळार महिमान देवाक अति उन्नती सर्गेनी संवसारीन देखून महिमा म्हणटा न्ही मिसा वेळार महिमा महिमा न्ही गे हां पळया सर्गीन तावन ती स्तुती आयकूंक मेळिल्ली जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना जोर्दान न्हंयेंत पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपार देवलो आनी थंयसर एक स्तुती ओ म्हज्या मोगाचो पूत ताका तुमी आयका ताबर पर्वत रुपांतर जाताना परत कुपान तावन एक आवाज ओ म्हज्या मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयका स्तुती सर्गीन तावन देवोन आयली सगळे ताच्या दुतानो ताची स्तुती करा सगळे ताच्या दळबारानो ताची स्तुती करा पळया सूर्य आनी चंद्रमा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो रचणार परजळीत नेकेत्रानो रातच्या भरा मिणमिणतेल्या सर्व नेकेत्रानो कितले नेकेत्रान वयर न्ही गे कितल्यान कितें उडल्यान ती कितें उडल्यान बशी येत्यान गी ह्या भुमीच्या की उड भुमीच्या की 2 गी 3 गी 4 5 वांट्यांनी 10 वांट्यांनी कितल्या की वांट्यांनी ओड आसात पयस आसात देखून ल्हानशीं दिसतात उंचायेंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती करे मळबा वयल्या उदका मळबा वयर उदक आसा काल म्हणटात ताका मोडांची कुपां म्हणटात न्ही उदकाची मोडां मळबा वयल्या उदका ताची स्तुती कर सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती कर पळया प्रत्वेर तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा वयर जालें मो प्रत्वे तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा दर्यांतल्या सर्व जिन्सांच्या जिवीनो जिवीनो सर्वेस्पराची स्तुती करा दर्यांतल्या सर गुंडियानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराची स्तुती करा उज्या आनी खऱ्यानो उजो म्हळ्यार कोत्ताने तुमकां उजो खरें म्हळ्यार कोत्ताने आयस उजो आनी आयस थी सर्वेस्पराची स्तुती करूं हिम हिमा सकाळीचो कळ्ळें थंडयेच्या वेळार पडची हें आसा न्ही तूं दो दो आनी दुरी
दो दुसरो दुरी दुसरी कळ्ळें दो थंडाय असो दुरी दगीची देखून इमा आनी दुरे तशेंच सर्वेस्पराची उतर पाळतेल्या वाऱ्या आनी वादळा सर्वेस्पराची स्तुती करा. पळया पर्वतानो आनी दोंगरानो पाताळाच्या रुखानो आनी देवदार रुखानो पळया पर्वतानो आनी दोंगरानो फळांच्या रुखानो आनी देवदारानो फळांचे रूख म्हळ्यार धाकटी धाकटी झाडां देवदार म्हळ्यार व्हडले मजबूत रूख न्ही गे मार्गा देगेर आसात व्हडले व्हडले मजबूत रूख रानांतल्या मनजातीनो आनी सगळ्या गोरवांनो जीवदाळीनो पाकाट्याच्या सर्व सुकण्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. पृथ्वेच्या रायानो आनी अधिकाऱ्यानो राष्ट्रानो फुडाऱ्यानो पृथ्वेच्या मुन्सिबीदारानो युवकानो युवत्यानो जाणट्यानो नेणट्यानो आनी भुरग्यानो सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक ह्या सर्वेस्पराचें नांव एकच आनी तें वर्तें नांव आनी त्या नांवाक आमी करीसे स्तुती सदां काळ. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमची पृथ्वी आमी पळयली जाल्यार कितलें सुबीत आसा. मदें मदें न्हंयो मदें मदें दर्यो मदें मदें गुडे मदें मदें दोंगर हेणे सुकणी हेणे संवजां हेणे मनीस मनजाती दर्यांतली मासली न्ही कितलें सुबीत प्रकृती. हिवाळे दीस गिमसाळे दीस पावसिले दीस पावसान उदक भरून गिमान उदक आसना गिमान कठीण हिवाळ्या दिसांनी कठीण येवं हें सगळें जिविताचो एक वांटो. कश्ट अनवरां कंत बेजाराय दूख आनी संतोश सुखीदाडांनी फळादीकपणो हे सगळें आमच्या जिवितांत एक वांटो. कांय थोड्यांच्या जिवितांत सुखीदाड कांय थोड्या जिवितांत पावसळे दीस समृद्धी हे सगळें जिविताचो वांटो. हें फुडें करून आमी जिवंक जाय देखून आमी उबी रावया. सर्वेस्पराच्या मानाक हें गीत आमी गावया. सगळी सृश्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृश्टी सोम्याची स्तुती गायता. ह्या सगळे श्रेष्ठ संगी आमी आमच्या सोम्याची स्तुती करुया. ताळयो पेटया. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. सुकणी संवजां सोम्याची स्तुती गायता स्तुती गायता सुकणी संवजां सोम्याची स्तुती गायता सुकणी संवजां सोम्याची स्तुती गायता सुकणी संवजां सोम्याची स्तुती गुडे दोंगर गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता. रूख झाडां सोम्याची स्तुती गायता रूख झाडां सोम्याची स्तुती गायता. ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती गायता ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती गायता ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती गायता ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करिया सोम्याची स्तुती करिया सोम्याची हालेलुया स्तुती करिया सोम्याची हालेलुया स्तुती करिया सोम्याची हालेलुया स्तुती करिया सोम्याची हालेलुया 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 हालेलुया. परत हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अर्गांजेस वगळांजेस वरादांजेस हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमियान जेजू उगळप तुका सुमियान जेजू आराधना तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बशया मगळ बाबणी रेकडी बरो आमी सुमिया पडे एकडी बरो आमी सुमिया पडे आमचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर हजर आसा आनी हो सुमी आमकां बक्षिता हे सुमयेचें बक्षाणें आमी जोडून घेवंक फोबोगी आमी हेरांक बक्षिलांक गी वेचीक पोतो बापायचें बक्षाणें स्विकार करच्याक फाटीं आयलो आपल्या बापाय बाबाक बक्षून आनी आपूण बापायचें बाबाचें देवाचें बक्षाणें मागून तो आयलो बापा हांवें तुजेर आनी देवा विरोध पापा दारलें म्हाका बक्षी उदंड दे सो बापय ह्या पुता बक्षिता पळया ह्या मुखांतर तो बापय देवाचें बक्षाणें आपणाचेर जोडून घेता टांकीन तें उदक भायर गेल्या मात दुसरें उदक टांकी घेता म्हजें तंतलें बक्षाणें भायर गेल्या मात देवाचें बक्षाणें म्हजें तें येवन त्रास करता देखून आमी बक्षाण्याची मनशान रावंक जाय सूख सक्रांत थंय घडता सूख घडता म्हणून आमी राग करचो द्वेश करचो वा मन दुखोवचें न्ही देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमी दोळे धांपया सुमेलाचें बक्षाणें मागया हांवें केलें बक्षाणें हांवें दिवचें बक्षाणें तें देवाच्या कृपेचें जावं दी जायते बोटी म्हाका दूख मेळ्ळां बेजाराय मेळ्ळ्या खंत मेळ्ळ्या हे सगळे सुमया समर्पया सुमया म्हाका बक्षूंची कृपा दी म्हाका बक्षूंचें वरतें देणें फावो कर म्हाका बक्षूंची सकत दी म्हजें काळीज बक्षूंक आशेता पूण मन तयार ना सुमया म्हजें काळीज आनी मन बक्षूंचें हातेरांक कर म्हूण मागया आमी देवातान पयस केल्या सुमेलाचें बक्षाणें मागा तुमी गेले सरपात खंयचीय दूख धरा सुमेलाचें बक्षाणें मागा देवातावन हांव चड पयस सरलो आतां हांव देवा सरशी फाटीं येता म्हणलें गिता मुखांतर आमच्या पातकाची दूख धन बक्षाणें मागया आनी सुमयाची खाकूळ तापणाची कण घेवया देवातावन हांव पयस सरलो आतां हांव फाटीं येता आतां हांव फाटीं येता पतकाच्या वाटांनी चड गुलोन पतकाच्या वाटांनी चड गुलोन सुमया हांव फाटीं येता सुमया हांव फाटीं येता घरा येता सुमया घरा येता घरा येता परतून सांडून वेसोना परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुज्या मोगाचे हात उक्ते आसा तुजे मोगाचे सुमया हांव फाटीं येता सुमया घरा फाटीं येता घरा येता सुमया घरा येता परतून सांडून वेसोना परतून सांडून वेसोना उक्ते आसात म्हज्या मोगाचे हात उक्ते आसा तुजे मोगाचे सुमया हांव फाटीं येता सुमया हांव फाटीं येता पातकातान पेल्याक दुखयलें आतां कादार पेल्याक दुखयले आतां हांव फाटीं येता आतां हांव फाटीं येता ताका दुखोवन तुका कुर्सायलें सुमया दुखोवन तुका कुर्साय सुमया हांव घरा फाटीं येता घरा फाटीं येता घरा येता सुमया घरा येता येता हांव घरा येता परतून पाटून सांडून वेसोना पाटून सरचोना उक्ते आसा तुज्या मोगाचे हात आसा तुजी मोगाची सुमया हांव फाटीं येता सुमया घरा फाटीं घरा येता हांव घरा येता सुमया घरा येता हांव घरा येता
परतून सांडून वेसोना परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझ्या मोगाचे हात उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात. सुमिया हांव पाठी येता सुमिया घरा फाटी सुमिया हांव पाठी येता सुमिया हांव फाटी सुमिया हांव घरा पाठी येता सुमिया हांव फाटी सुमिया हांव पाठी येता सुमिया हांव फाटी सुमिया हांव पाठी येता सुमिया हांव फाटी सुमिया हांव पाठी येता सुमिया हांव फाटी येता. मगळ भाव भयणीनो आमचो सुमी आमच्या मोद्या सांगसर पळया रदवारी स्त्री पातकांत सांपण पडल्या वेळार मरणादीक आकांत तिचेर आयले पात्रांचे मार मरणाचें जिवीत कश्ट वळवळ्याचें जिवीत दोळ्या मुखार तिचें आसलें. धांवून आयली सुमया लागीं धांवून आयली पांयां पडली रडली आनी सुमयान कितें केलें बक्षिलें मात्र न्ही एक नवें जिवीत दिलें नवें जिवीत परिवर्तनाचें जिवीत बेसांवाचें जिवीत दिलें. आनी सुमया थंय आयलेल्यांक सुमी कितेंच निराशी करिना देखून सुमी म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वसन ववयतेल्यानो येयात तुमी पूण येनात आयलेले कणूच निराशी जायनात. सुमया लागीं कोणूय आयले मनीस एकलो सोडल्यार उरले कोणूच निराशी जावन गेल्ले नात. एकलो मात फाटीं गेलो बेजारायन. कोण तो? ग्रेस्त तरणाटो. कित्याक जेजूक पळोवंक तो सुकलो. ताचे लागीं आस्त बदेक संपत सगळी आसली आनी ताचेर ताका भरवोसो आसलो आनी त्या आस्तीक त्या दुडवाक त्या भक्ताक तो पळोनासलो जेजूक न्ही. देखून तो फाटीं गेलो. सोमयान ताचेर दिश्ट घाली काकुळतीची पूण ह्या मनशान सोमयाचेर दिश्ट घालूंक ना. देखून तो निराशी जावन फाटीं गेलो एकलो मात. मागीर कोडकार आयले आंधळे आयले पांगळे आयले पिडेस्त आयले पातकी आयले ब्रदवारी आयली विधवी आयली रक्तस्रावाची आयली शिळीची पिड्याची आयली आरिगार आयली देवसार लागले आयले सगळी बरें जालें. संतोषान फाटीं गेले नासून फाटीं गेले पळया. आनी आमी आयले हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमया लागीं बागी आमी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. सुमी आमकां आपयता येया तुमी कश्ट तेल्यानो वजन ववयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो समाधान दितलो भलायकी दितलो तुमचे कश्ट सगळे हांव परिहार करतलो. येया म्हजे लागीं बसा आमी उलोवया उलोवन सम करया म्हणटा सुमी. पूण जायते जाण येनात पुरसत ना पुरसत करून येवंक जाय. देखून आज तुमी आयल्यात सुमयाक तुमी समर्पण दिया सगळें समर्पण दिया. दोळे दांपा तुमी हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. सुमया म्हाका आपूण आनी हांव बरो जातलो. सुमया म्हाका आपूण आनी हांव बरो जातलो. सुमया म्हाका आपूण आनी हांव बरो जातलो म्हणा व्हडल्यान. सुमया म्हाका आपूण आनी हांव बरो जातलो. सुमया म्हाका आपूण आनी हांव बरो जातलो म्हणा. सुमया म्हाका आपूण हांव बरो जातलो. सुमया म्हाका आपूण हांव बरो जातलो. सुमया म्हाका आपूण आनी हांव बरो जातलो. सुमया म्हाका आपूण आनी हांव गूण 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 जातलो. सुमया म्हाका आपूण आनी म्हाका सुटका मेळटली. सुमया म्हाका आपूण म्हाका सुटका मेळटली. सुमया म्हाका आपूण आनी म्हाका सुटका मेळटली. सुमया म्हाका आपूण आनी म्हाका सुटका मेळटली. सुमया म्हाका आपूण आनी म्हाका आशिर्वाद लाभतलो. सुमया म्हाका आपूण आनी म्हाका आशिर्वाद लाभतलो. सुमया म्हाका आपूण म्हाका आशिर्वाद लाभतलो. सुमया म्हाका आपूण म्हाका समाधान मेळटलें. सुमया म्हाका आपूण म्हाका समाधान मेळटलें. सुमया म्हाका आपूण म्हाका समाधान मेळटलें. आपोड जेजू म्हाका आपोड म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांक आपोड म्हज्या घरच्या सन्यांक आपोड म्हज्या पुतांक आपोड
म्हज्या दुवेंका पडो, म्हज्या दुवेका पडो, म्हज्या पुताका पडो, म्हज्या पतीका पडो, म्हज्या पतिनेका पडो, म्हज्या आवयका पडो, म्हज्या बापायका पडो, म्हज्या बाबाका पडो, म्हज्या भयणीका पडो, म्हज्या दुस्मानाका पडो, म्हज्या इजार दितल्या पडो, म्हाका कस्त दितल्याका पडो, म्हजें नांव पाठ करतल्याका पडो. आपोड जेजो, आपोड जेजो, गुण कर जेजो, गुण कर जेजो, सुडका दी जेजो, सुडका दी जेजो, बाच्या वेदी जेजो, बाच्या वेदी जेजो, बाच्या वेदी जेजो, आपोड जेजो. जेजो आपयता आमकां ह्या वखता, आपयता आपयता जेजो. सोमया लागी येवया, सोमया लागी येवया. सोमया म्हणे आपोड जेजो आनी हांव बरो जातलो, 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 आपोड जेजो आनी बरो जातलो, आपोड जेजो, आपोड जेजो, आपोड जेजो, आपोड जेजो. जेजो आपयता आपयता आमकां, आपयता जेजो ह्या वखता. जेजू म्हाका आपयता, मुखार म्हाका पळयता. समया समर्पण दिया आमी. उलो मारा समया. म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगीन ताच्या तो घेता, वेंगीन म्हाका तो घेता, पदकां म्हजीं बक्षिता. पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका पळयता, जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगीन ताच्या तो घेता, वेंगीन ताच्या तो घेता, पदकां म्हजीं बक्षिता. पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जीसस जेजू 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 जीसस येसुवे मुट्टी गुणपडेसी येसुवे जेजू 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 चिनियन कंगल जाताना जिणेंत कांगाल जाताना कंती दुखीन बुडताना कंती दुखीन बुडताना सम्याक उलो मारताना सम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना जिणेंत कंगल जाताना जिणेंत कांगाल जाताना कंती दुखीन बुडताना कंती दुखीन बुडताना सम्या उलो मारताना सम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना उलो मारा सम्याक कांयच म्हाका उलो मारा जेजू 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 हे जेजू चीस चीस येसुवे येसुवे मुट्टी गुणपडे येसुवे जेजू जीसस जेजू 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 उलो मारा जेजू 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 आदोबार जेजू 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 हालेलुया 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 उलो मारा निरंतर उलो मारा हालेलुया 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 मंगळ समय सगळे भक्ती भरपूर आशीर्वाद घाल तुझे गुणकती देवी सकताच्या शिराची निर्वडे तुझे पवित्र नितळकर तुझे नवांतक गुणक तुझे नवांतक आशीर्वाद ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗರು ಮೊಟ್ಟೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ तुझे दैविक परसळ आत्मनिर्वत तुझे दैविक शक्तींना गबर समया touch them heal them Lord touch them Lord hallelujah 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 touch them heal them Lord hallelujah 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 आमच्या तकलेचे दवर्या पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र आत्म्याची मसत मागया हे पवित्र आत्म्या मागा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या वडल्यान मागा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या वडल्यान हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे थई ये मुझे थई ये मुझे थई ये मुझे थई ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझे
मोथीन ते म्हज्या मोथीन ते म्हज्या मोथीन ते हे पवित्र आत्म्या म्हज्या आत्म्यान ते म्हज्या आत्म्यान ते म्हज्या आत्म्यान ते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजांत ते म्हज्या काळजांत ते म्हज्या काळजांत ते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हज्या रक्तांत ते रक्तांत ते रक्तांत ते रक्ताच्या खडा खणांत ते रक्ताच्या खडा खणांत ते रक्ताच्या खडा खणांत ते हाडाच्या सदा सदांत ते हाडाच्या सदा सदांत ते हाडाच्या सदा सदांत ते म्हज्या सगळ्या दुखीन ते म्हज्या दुखीन ते म्हज्या दुखीन ते म्हज्या पिडेन ते म्हज्या पिडेन ते म्हज्या पिडेन ते हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हज्या घरांत ते म्हज्या घरांत ते घरच्या सण्यांचेर ये घरच्या सण्यांचेर ये म्हज्या पतीचेर ये म्हज्या पत्नीचेर ये म्हज्या आवयचेर ये आवयचेर ये आवयचेर ये बापायचेर ये बाबाचेर ये बहिणीचेर ये सगळ्या कुटुंबाच्या सण्यांचेर ये शेजाऱ्यांचेर ये म्हज्या म्हाका कश्ट दितल्यांचेर ये म्हाका इजा दितल्यांचेर ये म्हजें नांव पाड करतल्यांचेर ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या संतोष दिवंके समाधान दिवंके भलायकी दिवंके जाणवाय दिवंके गिन्यान दिवंके शिरुकाय दिवंके बेसावांनी बरोवंके कुरपे नेटोवंके बेसावांनी बरोवंके हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या गुण करूंके समाधान दिवंके सक्तीन बरोवंके कुरपे देण्या नेटोवंके तुझ्या फळांनी बरोवंके हे पवित्र आत्म्या 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 मागा उलो मारा वडल्यान उलो मारा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर हालेलुया 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 देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावानीवर तुझे गुण करचे देवी सकताच्या शिराशिरेने वळे तुझ्या पवित्र कशनी तळके तुझ्या नावात का गुण कर तुझ्या नावात का आशीर्वादी तुझ्या नावात बेसावानीवर पवित्र आत्म्या देवाने आपण पवित्र आत्म्या त्यांच्या मुखल्यावर तुझं वाट दाखे त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर त्यांच्या बगल्यावर तुझं संगाती त्यांच्या वैराव निरंतर आशीर्वाद लापय आपण पवित्र आत्म्या टच heal them Lord hallelujah 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 पवित्र आत्म्याची गीत आम्ही गाजताना प्रतिदिन पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आम्ही जेवया पवित्र आत्म्याचे गीत गायताना पवित्र तेलाची माखणी आम्ही करता ही पवित्र तेलाची माखणी सम्या जेजूची कृपा सकत बाळ भलायकी तुमच्या कुडीच्या शिराशिराने वाळशी करता भक्तीन 2 लाईन करून येऊचे पवित्र तेलाची माखणी आम्ही करची या संदर्भार देण्याच्या दातारा म्हणले गीत आम्ही गावया देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या नसणारा आत्म्या पोदवेरारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा जाणवायेन तुझ्या बोरमोनाक म्हज्या कृपेन बोर म्हाका दिवं तुका सेवा जाणवायेन तुझ्या बोर मोनाक मोच्या कृपेन बोर म्हाका दिवं तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा भावार तू गुण कर दुभाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तू निभार देण्याच्या दातारा
आत्मेच्या सागोरा विचार असणारा वेदारा हालेलुया 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 सदला बला बलंदललया हालेलुया 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 तुबान हालेलुया आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची स्तुती करूया हालेलुया पवित्र आत्म्याची मदत मागूया हालेलुया हालेलुया बेसावाची भुरगी जाऊया हालेलुया हाले परत वडल्या तळ्याना हालेलुया हालेलुया शादाला बाला बाला बालंदला जेजू जेजू दाविदाच्या पुतावा हरी एकल्याची काकूळ करा सुरुवात बर बेसावने डाय हालेलुया येशुवे येशुवे वंदन येशुवे हालेलुया 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 अर्गान जेजू गळप जेजू आराधन जेजू सगळे काळजा वंदित असुम्या तुका महिमा तुका वराद गळप हालेलुया 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 येशुवे 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 राध जीसस जीसस थैंक यू जीसस वर्शिप यू जीसस एडोर यू जीसस हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 निट्टा तुबारी हालेलुया 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 सुमिया सोन बोगम कांजालो जाल्या जोरान दोन ताळयो सुमिया बडिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन कवियां गीत येद्या बडा सक्रामेंता येद्या वोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाची बोल दिव्या जशी बापा तशीच पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान धरसिता तुका दोगांच्या स्विरिता समसामी नावाडता आमेन. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून सफळ सुद्दां सामचे ते बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें तूं भोव कनवळो काकूळदार म्हणलें 7 जाणां जावं तुजी काकूळत आनी कनवळें आमी जोडून घेवंक आमी अत्रेक अशें कर तुजे तावन जोडलेलें बक्षाणें हेरान थंय वांटून घेवचें बरें मोन आमचें देरुता जावं दी ह्या मुखांत सदांच आनी चड तुजी निरंतर काकुळतेची जर म्हजेर वळोवंक पावो जायशें कर जो जियेता आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.
उबी रावया सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदां आतां आनी सर्वदा सदां सर्वदां सदैव जावं आतां सुमेची बऱ्या तीन पटी व्हडल्यान सांगाता म्हणया सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदां सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदां आतां आनी सदां सर्वदां आतां आनी सदां सर्वदां आतां आनी सदां सर्वदां सदैव जावं सुमयेचें नांव हालेलुया 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 हालेलुया. भक्तीपणांत ह्या मिसांत नव्यान सक्रामेंताच्या आराधना वांटेली जावन आत्मीक बरेपण जोडून घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं येवच्या शनिवारा जागरणीची रात आसा व्हड संख्येन वांटेली जावन ह्या रातीचें बरेपण जोडून घेवया समेस्तांक देव बरें करूं निमाणें गीत उपकारी काळसा दिनवाशी मोनात सोम्या करगां दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून वरत्या उपकार तसो बावळ्या मुगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वादी आमकां भगीन कुर्साचे कुरवेनीर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले पप्पाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायतें बरेंपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायतीं प्रगतीचीं कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं